शिरोडच्या कराई चर्च रोडाची वाईट स्थिती पळोवन एक वेगळोच निषेध केला. थळावो रहिवासी स्नेहलोक रेसियस यांनी सांगले की हो रस्तो इतलो वाईट रीतीन इबाडला, तातूंत साबर खड्डे आसात की खड्डे पासून तो वेगळो करप कठीण आसा. हो विशय उजवाड घालपा खातीर शांततेत निषेध म्हणून रहिवाशांनी खड्ड्यात झाडां लावपाक सुरवात केल्या. रस्त्याच्या स्थितीचेर अधिकाऱ्यांचे लक्ष ओढून घेवपा खातीर आनी बेगोबेग दुरुस्तीची मागणी करपा खातीर ही कृती केल्या अशें त्यांनी सांगले. स्नेहलो बाप सद्या कितें चल्लां कितें आयज ही शिरोडी परिस्थिती आमचेर येयली आहे पळय. आयज हो रस्तो म्हूण दिसता काय मायनिंगे पीट म्हूण दिसता पडना म्हाका. म्हणजे आयज हो पळोवपाक गेल्यार आमी होणयेर चिर्या होणयेर वयता पळय ते भशेन हो रस्तो जाल्लो आहा. पूण आमकां पळय गोवोरमेंटान दाखोवन दिवं पडटा की बाबा हो प्रायवेट रस्तो आमचे गोवोरमेंट रोड हो की लोकांक यूज करपाचो. पूण त्या जाग्यार आमकां पळय झाड लोकांक गोवोरमेंटान दाखोवप पडटा, निशेध करप पडटा की झाड लावन. कित्याक हे रोडाचेर आयज स्कूल आसा प्लस हाजे शिरोडी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हडली चर्च आसा. ते चर्चीक कमी कमी 3-4 हजार लोक आसा. ते सॅटर्डे संडे हे वयल्यान मिसा वयतात. ते चर्चीचो सपोज आयज कोणें एक्सपायर्ड जालो सपोज जाल्यार हे सायडीच्यान तेजी बॉडी व्हरता आमी पळय चर्ची लागून. ते सगळे शिरोडचे लोक आसना, थोडे तेंगे सही अशे भायले आसता. ते लोक आरे बाबा तुमगे शिरोडे चल्ले कितें काय म्हणटा हें, कित्याक ना तुमचे धड म्हूण रस्तो तुमी आमदार न्हिल्लो काय म्हूण आमकां विचारता. आमी तें सांगता लोकांक अरे आमचो आमदार न्हिल्लोलो आसा म्हूण आसून हे विजन आसा भरपूर पूण तो विजन दाखयना म्हूण आसा. पावस पडली म्हूण तेणें फक्त पॅच मारून दवरले. हे विजन बरें तो हॉटमीस करतालो. पूण लोकांक ह्या परिस्थिती अशी आसा की कमी कमी 1 किलोमिटर वयर रस्तो पळय फोणकुलो पडल्या. लोकांक भेंड थोडे हालता, थोडे लोक आतां ते आयकला आसले कोणें बायक घेवन वयतालो तो स्वता सांगता बाबा आपण बायका तो पयलीं आपण पेशंट म्हणटा. पूण आपण बायक चलोवन म्हणटा आपणें भेंड पासून जाम जालो म्हणटा. आतां ही परिस्थिती कित्याक येयली आमचेर आमकां दिसता की हे रोडाचेर पयलीं आमी हे वाड्यावयचे लोक जर आसा हे काराय आमी म्हणटा हिंगा काराय म्हणटा काराय मळ म्हणटा हिंगा काराय वाड्याक ते लोक म्हणटा की बाबा आमी गोवोरमेंटाक टॅक्स भरनाका म्हणून. कित्याक पळोवपाक गेल्यार गोवोरमेंट आमकां निग्लेक्ट करता. हे रस्त्या पयल्यार हे इतले लोक आसा ह्या जाग्यार कमी कमी 3-4 हजार लोक आसा हे वाठारांत पळोवपाक गेल्यार कितें. फुडें आमी पळयलें की स्कुलूय बी आसा, स्कुलाची भुरगीं बी वयता आनी तेज्या स्कुलाच्या फुडल्यानूच मोठ्या प्रमाणान उदक साचलेलें आसा. भुरगीं येता वयता आसतना तेंचेर उदक उसळना. ते भुरग्यां चलोन वचून भुरगीं भिता पप्पा म्हणटा आमी स्कुला वचना म्हणटा. ते पावस पडले म्हणटा पप्पा आमी स्कुला वता कित्याक हे उदक आंगार पडटा. तांकां दीसभर ते उदक येवन रावूंक पडटा हांगाचेर. ते सुकता मागीर परतून जोर येता भुरग्यांक. आयज जोर असो जाला की धाकटे भुरग्यांक जोर म्हणून आमकां भिरांत दिसता. हे म्हाजी आयज 2 धाकटे भुरगीं आसा, म्हाजी स्कुला वयता भुरगीं. कित्याक जोर येवं म्हणल्यार आमी डेंगू म्हणटा. आतां कितें जाल्यार ही धाकटे भुरग्यांक जोर येवं म्हणल्यार डेंगू ही परिस्थिती लोकां जाल्या. कित्याक हे अशें जाल्यार आमी फुडें करतो कितें आयज. हे आमचे हे सरकाराक पडोन गेलें ना म्हणून आमच्या आमदाराकूय हे पडोन गेलें ना. सो माझे एक म्हणणें आहा, म्हाजी बायक पिड्यार जाल्ली आहा आनी म्हाजें भेण हें जालां. तें तुमी कितें करपाक सोदता तें करा तुमी. ओके, सो आयज खंय तरी तुमी ही झाडां लावन सरकाराचो PWD डिपार्टमेंटाचो निशेध करता काय कितें करूं पडलें न्ही. आतां आयज PWDचेर आनी आमचे WRD मिनिस्टर आहा शिरोडचो सुभाष शिरोडकर तेका कळपाक जाय आसलें. हो रस्तो आतां आखो पेड्यार जाला. लोक बायकान वयता हिंगा कारां वयता सगळे हालता डिस्कोट हाडून जाला. आतां लोक वयता ते स्कुलाक घेवन भुरग्यांक घेवन वयता. तेच बायका वयले ते धाकटे भुरगे आसा ते बायका वयले कोण पडले भुरगे फाडले पप्पा आतां स्लीप पडलो आयज ते भुरगे वायट बरें जाल्यार कोण काडटलो. तेन्ना तेजी स्कूल आहा पळय ते वयर सामको सकाळचो हॉटमीस तेजी सिमोयसी म्हणटा तेजी स्कूल आसा. ते वाठारा स्कुला तेणें हॉटमीस घालून दोनी सायडीन वायट पट्टी मारून सायडी ते लायटी घालून रस्तो चकाचक करून दवरला. पूण हे बारीक लोक हे रस्त्या वयल्यान वयता पळय ते ताका आजून पडोन गेलो आमच्या आमदारा. हे कळप हांव मागता आमच्या आमदाराक जायपाना म्हाका दिसना जातली म्हणून. हांव PWD मिनिस्टर दिगंबर कामती कडेन मागता बाब सर हे आमचो रस्त्यार तूं हे पळोवन घे. आयज थोड्या दिसांनी चवथ आहा चवथीक हे वाटेन गणपती व्हरपा आहा. पूण लोक आयज गणपतीक आमी अशें हालीं कशें जातलें. पूण तुमी गोवोरमेंटाक हांव मागता तुजी थ्रू दिनेश बाबा तुजी थ्रू हांव मागता की गोवोरमेंटाक तूं आयज हो न्यूज पावनी. आनी दिगंबर कामती सराक हांव रिक्वेस्ट करता परतून रिक्वेस्ट हात जोडून तुका रिक्वेस्ट करता सर हो रस्तो पळय. हो आतां 3 म्हयने जाले हो रस्तो चलता. जून मेया हो पॅचअप 5 म्हयने जाले आमचो लोकल म्हण सांगता. एप्रिला मेया हे रस्त्यार पॅच मारलेले फकत. आयज पॅच मारले पॅच ते 2 पावस पडलो म्हणून पावसूच चड पडना. ते आमदाराक कळपाक जाय पावस चड ना.
तुझे ते जेट प्रेशर मशीन मेळटा गव्हर्मेंटाचे ते हाडून पोट होस भरपा जाय पण हे आमदाराक विजन ना म्हाका दिसना आनी तो म्हणटा आपणाक आयज विजन ना शिरोडे पासून विजन केला हे विजन दिसपट ना पळय रस्त्याचे विजन तेजे फाटल्या दिसांनी आमी पळयले की हे शिरोडेचे रस्ते जे आसा सगळे अशाच पद्दतीन आसा फाटल्या दिसांनी आनीक त्या सायडीन खंय तरी ते उड्यान म्हणटा थंय त्या लोकांनी स्वता आपणे रोडाक सिमेंट घातले सो ह्या रोडाक बी तुमी सिमेंट बी कितें घालतले सपोज सरकार करिना जाल्यार चवथी पयली काय ना आतां आमी चवथी पयले PWD एक आमी लेटर करतले हय अर्जंट रिपेअर ऑफ द शिरोडा रोड म्हणजे काराय रोड टू द चर्च रोड जर गव्हर्मेंट जर आयकना जाल्यार आमी फुडें हे बसून आनी आमी भुरगे दाखोवन की उदका कशें आनी उदो रस्तो पेड्यार आसा ते ना जावन आमी एक करूं पडटलें कित्याक आमकां जाय आमी आतां भुरगीं सगळीं एकठांय जावन हे रस्ते पोटोस पुरो शिमेंट घालून आमी बरोवं पडटलें कित्याक गव्हर्मेंट करना आमकां आमचे कोण मनीस जाणटो भुरगो हे वाठारांतलो लोक कोण पडपा आमकां नाका ते वायट जावचे पयलीं आमी बरें करया न्ही गव्हर्मेंट आमच्या आमदार तरी पडोवन गेलो ना करपाक आमी फुडें तरी करूं पडटलें ते हे लोक आमकां डेली फोन करता हॅलो बाब हे तूं इशू घे हो मात इशू घे कित्याक आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता फाटल्या दिसांनी कितें सिनियर सिटीजनूय पडले हांगा बायक घेवन ओके म्हणजे सरकार जर हे करिना आसत जाल्यार तुमी सगळे गांवचे लोक जमोन हे रस्ते जे आसा हे सारखे करतले करूं पडलें न्ही आतां हे बाब आनी ऑप्शन ना न्ही सफिशंट आहा सरकारान जर जायना करपाक जाल्यार सरकारान सांगचें आमकां आमी लोक शिरोडेचे एकठांय जावन आमी कॉन्ट्रिब्यूट करून आमी रस्ते जशे उडेन केला तशें आमी कारायचे रोड रस्ते करपाचे प्रयत्न करतले ओके थँक्यू सॉरी इतले डीप आले पळय इतली बोट आयज होल दाखयता गव्हर्मेंटाचो हे रस्त्याक होल पडले इतली पळय हे 4 इंचां रस्त्याचो होल पडून इतलो पळय रस्तो इतले भितर आसा पूण ही परिस्थिती आमची शिरोडेची 4 इंचां फोंडकुलां समज तुमी चिंता आयज कोण पडल्याक तेची कितें जातली ते फोंडकुलां गाडयेन फास्ट आसलो तो बायक घेवन पडलो हे फाटल्यान भुरगीं आहा स्कुलाक वचपाची हो स्कूल रोड हो हे पूण ताका चिंतून पडपाचें बाबा आपल्याची धाकटी नात्रां आसा आनी हे चिंतपा आयलें बाबा धाकटे भुरगे पडले फाल्यां तेंची कितें जातलें तें 4 इंचां होल दाखयता पळय 4 इंचाचो होल ओके इतलो फोंडकूल पडलो आहा हो रस्तो आतां हांगासर कितें म्हणटा हे चर्च आहा पळय हय थंयच्यान थंय सगळो पिड्यार जाल्लो हय आतां तूं जाय जाल्यार चॅक करपाक शकता म्हाजी बायक घेवन वच आनी म्हाजी बायक सारकी ना ती गडगड्यांनी हे जाल्या एनीथींग एल्स कोण सरकार जावं तुमचो आमदार हे सारके करिना काय रस्ते आय तुमचे डोंट थिंक सो सो एक कित्याक परिस्थिती अशी जाता आतां कशें कळटलें हे वयल्या वयर घालता मरे हय बेश्टे हय आनी मागीर जाली परिस्थिती तशीच आनी आतां खंय तरी चवथ लागीं पावल्ली आसात हय कितें वेगवेगळे सण आतां श्रावण म्हयन्यान सुरू जातात हय. लोक हांगासर येतात हय सो कितें म्हणटा लोक गाडयो मारतात सरकाराक न्हू म्हाका तुजे कडेन करपाक जायना काय म्हणटा आतां गणपती हाडटले गणपती असोच हाडपाचो हालयत आनी कितें करतले ऑप्शन आसा मातशें सांग ऑप्शन आसा जाल्यार सांग जाल्यार मरे म्हाजे कडेन सोशल मिडियाचो कांय हें ना कॉन्टेक्ट ना पूण स्नेहलो घेवन येयला दॅट्स वाय हांव डायरेक्ट आन्सर दिता आनी एक्चुली हांव ओपन तूं हें करता न्ही हांव ओपन केन्नाय येयना कित्याक म्हाजे प्रॉब्लम वेगळे आसा आनी थंयसर म्हाज्या भितर घरा थंयसरूय प्रॉब्लम आसा ओके आनी म्हाजी दोनूय दिकरां हें जाल्लेलीं आहा पडोन हय दॅट्स इट तेगेली मुन्सिपालिटी गाडी तुजी गाडी काय तू सांग दोन उतर सांग बाबा मोठ्या ताज्या आहे आनी रस्तो बरो आहा कास्ताद रस्तो बरो आहा रस्त्या वालोर आमगेल्या आनी आमदाराकू वालोर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर